एक अजीम खान नावाचो एक मुस्लिम संगीतगार आपत्यांत एक दीस येवन लागसरत आशिल्ल्या स्लमाच्या भुरग्यांक संगीत शिकयतालो. ताचेच स्वयंसेवक जावन वॉलंटरी सेवा तो थंयसर दितालो. सबार फिल्मांक आनी संगीतान दिल्लें आसा, पूण ताची एक ल्हान सेवा तो भुरग्यां खातीर, दुबळ्या भुरग्यां खातीर दिवंक आशेतालो. आनी ह्या वरवीं तसले एक सेवा दिवंक ताका आमी आमच्या संस्थांत अवकाश करून दिलो. शुक्राराच्या दिसा ताणें येवचें आशिल्लें दनपाराच्या वेळार. आनी एक दीस ताका हांवें सांगलें, येवचो शुक्रार आमकां गूड फ्रायडे, निमाणो शुक्रार, ह्या वरवीं त्या दिसा आमकां रजा आसा, त्या दीस येनाका म्हूण ताका सांगलें. अशें सांगता आसतना तो म्हणूंक लागलो, फादर जी, ये गुड फ्रायडे आप क्यों बोलते हैं? जेजू मेल्लो दीस ताणें विचारलें म्हाका, ताका गुड फ्रायडे कित्याक तुमी म्हणटात गी म्हणून. वो बैड फ्रायडे होना चाहिए ना म्हूण ताचे सवाल. हांवें ताका सांगलें, वो गुड फ्राइडे है इसलिए कि एक बड़ा अद्भुत उस दिन हुआ था. तो चिंतूंक पडलो गडीभर, एक व्हडलें अद्भुत असर हें त्या दीस घडलें, त्या देखून आमी गुड फ्रायडे म्हणटा आसतना तो म्हणूंक लागलो, विचारक लागलो, क्या अद्भुत हुआ था? कसलें अद्भुत असर हें घडलें? जेजू कुर्सात तावन सकल देंवन आयलो गी म्हणून. कुर्सार मरोवन पुनर्जीवन जाल्ल्या सोम्या जेजूच्या नांवान तुमकां सोमेस्तांक दिव्यवाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत करता. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, जेजूचो खुरीस आमकां सोमेस्तांक सोडवणेचो संकेत जावन आसा. कुर्सार सोम्यान आमचे खातीर सोडवून सुडखा आनी जिवीत ताच्या मरणा मुखांत जोडून दिलें. त्या सोम्याच्या खुर्साक नमान करून आमी देवाचें उतर आयकूंक तयार जावया. नमान तुका पवित्र कुर्सा, नमान आमच्या मोगा गुर्था, नमान कुर्सा सैते वोंता, नमान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. नमान तुका पवित्र कुर्सा, नमान आमच्या मोगा गुर्था, नमान कुर्सा जैते वोंता, नमान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. सोम्या जेजू, तुझ्या पवित्र कुर्साक आमी नमान करता. त्या कुर्सार तूं उमकाळ्ळोय, तुज्या रक्ताचो निमाणो थेंबो पर्यंत सोम्या तुवें वारयलोय. कुर्सा मुखांतर आमकां तुवें सुडखा सोडवून आनी जैत लाबयलें. सोम्या जेजू, तुज्या कुर्साचो नियाळ आज आमी करता आसतना आम्हा सोमेस्तांक तुज्या पवित्र आत्म्याची कृपा लाबय. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल तुवें उगडापी करची दैवीक सत्ता आमी समजून घेवंक सोम्या तुजो आधार आमकां तूं दी. तुज्या कुर्सा मुळी आमी सदांच रावून सोडवणेचो अनुभव आमी जोडूंक तुज्या दैवीक सक्तेन सोम्या आमकां तूं भर. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्लें
पयलें पत्र पयलो अवस्वर 18वी ओळ 1 Corinthians chapter 1 verse 18. नासाक वर्तेल्या वाटेन चलतल्यांक खुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता, पूण बाच्यावेक वर्तेल्या वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाच्या समर्थेची रुजवात. बाच्यावेक वर्तेल्या वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाच्या समर्थेची रुजवात. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, खुरीस आमकां वो मोगासो. आमच्या गळ्यांत चैनींत खुरीस आमी घालताव, आमच्या घरांनी खुरीसचो गुर्त आमी दवरताव. हर एक मागणे आमी आराम करता आसतना खुर्साच्या गुर्ता मुखांतर आमी आराम करताव. आमच्या क्रिस्ती भावार्थांत सोम्याच्या खुर्साक एक वर्तें मोल आसा, मान आसा, गौरव आसा. ह्या वेळा मोगाच्या भावांनो भयणींनो, देवाचें उतर आमकां सांगता, नासाच्या वाटेन वर्तेल्यांक खुर्साचो संदेश एक पिशेपण जावन आसा. कित्याक सांत पावलो अशें म्हणटा, जेजून खुर्सा मुखांतर, ताच्या खुर्साच्या मरणा मुखांतर आमची सोडवण केली. हें सत वळखून घेवंक सबारांक सुलाभाचें न्ही. कित्याक मनशाक आपल्या जिवितांत कश्ट नाकात. मनशाक आपल्या जिवितांत सुलाभाची वाट जाय. खुर्साची वाट, कश्टाची वाट मनशाक नाका. आनी ह्या वरवीं मनीस सुलाभाची शॉर्टकट वाट सोदता आसतना खुरीस स्विकार करूंक शकना. सोम्याच्या खुर्साक जो मान गौरव फावो तो दिवंक शकना. पूण सांत पावलो आमकां सांगता, मोगाच्या भावांनो भयणींनो, बाच्यावाच्या वाटेन चलतल्यांक आमकां खुरीस जावन आसा देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात. देवाची सामर्थ्य, देवाची सकत आमकां खुर्सा मुखांतर कळीत जाता. एक ल्हानशी घडीत मोगाचे न्हू म्हाका उडास येता ह्या वेळार. थोड्या वर्सां आदीं मुंबयच्या अंधेरी इस्ट महाकालीन दासच्या एका संस्थांत ज्ञान आश्रम म्हणून एक संस्थो, थंयसर हांव वावर करनासलो. आनी त्या आमच्या संस्थांत तो संस्थो डायलॉग सेंटर म्हणटाव आमी, म्हणजे सकट धर्माच्या लोकांक येवन विविध कार्यक्रमांत भाग घेवंक, एकामेका थंय बरो संबंद रचून हाडूंक अवकाश करून दिवचो संस्थो. थंयसर एक अजीम खान नांवाचो एक मुस्लीम संगीतकार हप्त्यांत एक दीस येवन लागसरत आशिल्ल्या स्लमाच्या भुरग्यांक संगीत शिकयतालो. ताच्याच स्वयंसेवक जावन वॉलंटरी सेवा तो थंयसर दितालो. सबार फिल्मांक आनी संगीतान दिल्लें आसा, पूण ताची एक ल्हान सेवा तो भुरग्यां खातीर, दुबळ्या भुरग्यां खातीर दिवंक आशेतालो. आनी ह्या वरवीं तसले एक सेवा दिवंक ताका आमी आमच्या संस्थांत अवकाश करून दिलो. शुक्राराच्या दिसा ताणें येवचें आशिल्लें दनपाराच्या वेळार. आनी एक दीस ताका हांवें सांगलें, येवचो शुक्रार आमकां गूड फ्रायडे, निमाणो शुक्रार, ह्या वरवीं त्या दिसा आमकां रजा आसा, त्या दीस येनाका म्हूण ताका सांगलें. अशें सांगता आसतना तो म्हणूंक लागलो, फादर जी, ये गुड फ्रायडे आप क्यों बोलते हैं? जेजू मेल्लो दीस ताणें विचारलें म्हाका, ताका गुड फ्रायडे कित्याक तुमी म्हणटात गी म्हणून? वो बॅड फ्रायडे होना चाहिए ना म्हूण ताचे सवाल.
हांवें ताका सांगलें वो गुड फ्राइडे है इसलिए कि एक बड़ा अद्भुत उस दिन हुआ था. तो चिंतूंक पडलो गडीभर एक व्हडलें अद्भुत असर त्या दीस घडलें. त्या देखून आमी गुड फ्रायडे म्हणटा आसतना तो म्हणा लागलो विचारक लागलो क्या अद्भुत हुआ था. कले अद्भुत असर हें घडलें. जेजू कुर्सार तावन सकल देंवन आयलो गी म्हणून. हांवें ताका सांगलें ना कुर्सार तावन जेजू सकल देंवन येवंक ना. पूण ताच्या कुर्साच्या त्या मरणा वरवीं एक विशेष अद्भुत घडलें आनी तें जावन आसा की आमकां हर एकल्यांक ताच्या मरणा मुखांतर खरें जिवीत मेळ्ळें. खरी सडवण आमकां मेळ्ळी. ताच्या मुखांत त्या मरणा मुखांतर आमकां सर बांदपासून सुटका मेळ्ळी. सर वायटाचेर जैत सोम्यान जोडून दिलें ताच्या कुर्साच्या त्या मरणा मुखांत आनी ह्या वरवीं आमी ह्या दिसाक गुड फ्रायडे म्हणटा म्हूण सांगलें. मोगाच्या भावानो भयणीनो सोम्याच्या कुर्सा तावन आमकां सबार संगती समजतात. देव सबार सतां सोम्याच्या कुर्सा मुखांतर आमकां उगडापे करता. पयलें जावन आसा सोम्यान आमकां उगडापे करचे तें सत की ताच्या त्या कुर्सा मुखांतर आमकां आसा खरी सुटका. देर इज डेलिव्हरन्स इन द क्रॉस ऑफ जीसस. ताच्या कुर्सा मुखांत आमकां आसा खरी सुटका. दैविकलो रितीर मंदिरांत त्या आराधनाच्या कोपेलांत हांव एक दीस दनपाराच्या वेळार मागण्यार आसतना काकूल दिसो तेर्स हांवें केलो आनी काकूल दिसो तेर्स भेटयलो उपरांत थोडो वेळ थंयसर सोम्याच्या कुर्साचेर नियाळ करूंक हांव आसलो. म्हजे दोळे धांपून सोम्याच्या कुर्साचेर नदर म्हज्या आंतरीक दृश्टींनी घालून हांव नियाळ करता आसतना एक विशेष दर्शना मुखांत सोम्यान एक परतो संदेश म्हाका दिलो. आनी तें दर्शन जावन आसलें अंतराळार एक भोव व्हड खुरीस. इतलो व्हडलो खुरीस हांवें केदाळ्या पळोवंक ना. मळबार एक व्हडलो खुरीस आनी त्या कुर्साचेर जेजू उमकळ आसचें तें एक दृश्य. आनी त्या कुर्साचेर सगळ्या जेजूचे ते आंग सगळें पळयत आसतना थंयसर गाय आसात. गायांत तावन रगत सोम्याचें वळोवन आसा. आनी हांव पळयतां खंयसर हें रगत सोम्याचें वळोवन आसा खंयसर तें पडून आसा. पळयता आसतना सकयल धरणीर हजारांनी लोक थंयसर आसा आनी त्या लोकांच्या हाताक पांयांक बांदलेल्यो मोठ्यो सांखळी आसात. आनी जेजूचें तें रगत जांचेर पडटा तांच्या हाता पांयाक आसले ते सांखळी तुडतात आनी ते हात वयर करून हालेलुया गायन करून सोम्याक वाखणटात. मोगाच्या भावानो भयणीनो ह्या एका दर्शना मुखार सोम्यान एक वर्तें सत म्हाका कळीत केलें की सोम्याच्या त्या कुर्सा मुखांतर त्या कुर्सार ताणें वरायल्या रक्ता मुखांतर आसा आमकां हर एकल्यांक सुटका हर एक तराच्या आमच्या बांदपा सतावन. आनी ह्या वरवीं आमी सोम्याच्या कुर्सा लागीं येता आसतना ती दैवीक सकत आमकां सुटका दिवची थंय तर वाळटा. ती सुटका दिवची सकत आमी स्विकार करूंक जाय. आनी आमचे कितें बांदपास आसात मोगाच्या भाव भयणीनो ते आमी सोम्याक समर्पून दिल्ल्या वेळार थंयसर सुटकेचो अनुभव सोम्या आमकां दिता. दुसरें सत मोगाच्या भावानो भयणीनो कुर्साच्या नियाळांत म्हाका कळीत जाल्लें ते कुर्सा मुखांतर आमकां देवाची खरी वळख मेळटा. गॉड रिवील्स हू ही इज थ्रू द क्रॉस ऑफ जीसस. आमी मागणे आराम करता आसतना कुर्साचो गुर्त काडटा हांव. आनी कुर्साचो गुर्त काडटा आसतना मोगाचें न्हू आमी कपालाक आपोडटा आमच्या हृदयाक आपोडटा आनी उपरांत आमी भुजांक आपोडटा. कपालाक आमी कित्याक आपोडटा आमच्या हृदयाक आमी कित्याक आपोडटा तशेंच आमच्या भुजांक आमी कित्याक आपोडटा. देवा बापाचो आमी बापाक नमान करता आसतना बापाचें म्हणटना आमी हांगासर आमच्या कपाला आपोडटा. कित्याक देव बाप तो जावन आसा सत तो जावन आसा दैवीक उजवाड म्हूण आमी वळखून घेता.
देव म्हळ्यार उजवाड ताचे तें काळो कुस्सो ना म्हणटा सा जो हांव पयल्या पत्रांत पयल्या वस्वर 5व्या वळींत देव उजवाड सतासो तो उजवाड जावन आसा जानवायसो तो उजवाड समजूनीचो तो उजवाड तो उजवाड देव बाप पूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ते आमी स्विकार करता आमी कपालाक आपोडटा आसतना कुर्साच्या गुर्तान देव पुत्र म्हणटाना पुताचे म्हणटा आसतना आमी आमच्या काळजा कडेन आपोडटा अर्द्या कडेन आपोडटा देव जावन आसा मोग आनी तो मोग आमकां उगडापे करचे खातीर देव पूत जेजू ह्या संवसारी आयलो जो आमकां सांगता जो आमच्या वांदेलान 3ऱ्या वस्वरान 16व्या वळींत देवान असोय संवसाराचो मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिलो त्या पुताक आमी वळखून घेता देवा पुताक संवसारी मोग जावन बापाचो मोग उगडापे करूंक आमकां आयिल्लो तो आनी देव पवित्र आत्मा म्हणटा आसतना आमी भुजांक आपोडटा भुजां जावन आसा संकेत सक्तेचो जेजूनच म्हणलें तें उतर आपल्या शिसांक आपोस्ताचे कृत्य पुस्तकांत 1ल्या वस्वर 8व्या वळींत आमी वाचता सताचो पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तुमकां नव्यान बळ मेळटलें नव्यान तुमकां बळ मेळटलें म्हणटना सांगलें पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ताच्या बळान तुमी जेरुसलेमांत जुदेयांत समारियांत आनी संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी म्हजे साक्षी जातल्यात म्हाका भाव भयणीनो देव बाप देव पुत्र आनी देव पवित्र आत्मो हाका आमी वळखून घेता ह्या खुर्साच्या एका गुर्थांत आनी त्या देव बापाथंय देवा पुताथंय देव पवित्र आत्माथंय आमचे जिवीत आमचे क्रिस्त जिवीत एकवटून जिवचे ते देव जिवचे जिवीत म्हणून आमी समजता तिसरे मोगाच्या भावनो भयणीनो सोम्याच्या कुर्सा मुखांतर आमकां कळीत जावचे सज जावन आसा जेजू ताच्या कुर्सार आमकां बोक्साने शर्त विने बोक्साने फावो करता देर इज अनकंडिशनल फॉरगिवनेस ऑफर्ड टू द क्रॉस ऑफ जीसस मोगाच्या न्हू सोम्यान आमकां कुर्सा मुखार जोडून दिल्ल्या बोक्सानांत एक विशेशता आसा ती विशेशता ही जावन आसा की त्या बोक्सानेंत कसलेंच शर्त ना आमी थोडे पुटी एकल्याक बोक्षिता म्हणटा आसतना ताणें अशें केल्यार तशें केल्यार अशें केल्यार हांव रेडी आसा बोक्सूंक म्हणटा शर्त घालता पूण म्हाका न्हू सोम्यान आमकां दिल्ल्या बोक्सानेंत कसलेंच शर्त ना कंडिशन थंयसर ना जेजू न्हू कुर्सार उमळटा आसतना बापाक उलो मारलो म्हूण लुकास वांजेल आमकां सांगता आनी बापाक ताणें उलो मारता आसतना कितें म्हळें 20 आनी 3रा वस्वर 3री वळ 20 आनी 3री वळ 30 आनी 4 वस्वरांत बापा तांकां बोक्षी ते कितें करतात ते नेनात बापा ताका बोक्षी ते कितें करतात ते नेनात म्हण सबार आनी मोगाचें न्हू कावन्सिलींग आयिल्ल्या वेळार सांगचें म्हाका बोक्सूंक वस्तू कश्ट आसात म्हणून म्हज्या काळजांत द्वेश आसा म्हाका विशेश राग येता कितें कितें वायट चिंतना म्हाका वायट केल्ल्या विशयान म्हाका येतात हांवें कितें करचें आनी थोड्यांक सांगचें आसा ताणें बोक्सांनी मागल्यार हांव बोक्सूंक तयार आसा म्हाका न्हू आमी शर्तां घालता पूण जर तर जेजून आमकां दिल्लें तें बोक्साने शर्त नासतना दिल्लें बोक्साने आमी दिजय तर म्हाका आमी समजून घेजय की जेजू न्हू सांगूंक ना त्या कुर्सार बापा म्हाका कुर्सा आयिल्ल्या म्हाका जरबादांनी मारिल्ल्या म्हज्या माथ्यार कांटाचो मुगूट सांसिल्ल्या सगळ्यांक म्हज्या कुर्सा म्हळ्यार हाड आनी तांकां बोक्साने मागोवंक सांग आनी उपरांत तांकां बोक्षी म्हूण जेजून म्हणोना जर जेजून तशें केल्लें आमी सांगीत ताणें बोक्साने मागल्यार या ताणें अशें केल्यार मात हांव तुका बोक्षिता म्हणून आनी हें बोक्साने मोगाचे भाव भयणीनो सोम्यान आमकां फोव केला ताचे बोक्साने अनकंडिशनल शर्ता विनय आनी तें मोगाचे भाव भयणीनो एक देणें जावन ताणें आमकां दिलां गिवन एज अ गिफ्ट आनी तें गिफ्ट आमी उपकारी मनान स्विकार करचें गरजेचें ते उपकारी मनान आमी स्विकार करचें म्हळ्यार आमी एकामेकाक बोगसूंक सदांच शर्त रहीत तयार जावचें त्या देखून कोलोसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल आमकां सांगता
तुमकां दुसरोंक कारण आसा जाल्यार एकामेका बक्षिया, कित्याक सोम्यान तुमकां दिला त्या बक्षाने बरी तुमचे बक्षाने जावं. हे बक्षाने मोगाचे भाव भयणीनो आमी एकामेकाक दिवंक वता आसतना सोम्याचे त्या व्हरत्या बक्षाने सो आमी अनुभव करता. कित्याक खंयचेय एक देणे एक गिफ्ट आमकां दिल्लें आमचे जाय जाय तर मोगाचे भाव भयणीनो ते आमी स्विकार करी जाय. गिफ्ट बिकम्स ए गिफ्ट ओनली वेन इट इज रिसिव्ड. आनी जर तर मोगाचे भाव भयणीनो आमी सोम्यान आमकां देणे जावं दिल्लें हे बॉक्साने घेवंक तयार नाव ते आमी आमचे ते जायना. आमच्या जिवितांत खऱ्या बॉक्साने सो अनुभव आमी सोडूंक शकना. चवथें सत मोगाच्या भावानो भयणीनो खुर्सा मुखांतर सोम्यान आमकां उगडापे करचे ते खुर्सा मुखांतर आमकां मोडलेलो संबंध नव्यान जोडूंक सोम्याचो आधार लाभता. सांत पावलू कोलोसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत दुसऱ्या अवस्वरांत 14व्या वळींत ह्या विशयान आमकां कळीत करता. लेटर टू कोलोशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 14. कायद्यासरी आमच्या विरोध असलेल्या अपराधांचे लेखपत्र ताणे पुसून काढले आणि ते कुर्सार खिळावन नाश केले. कायद्याप्रमाणे आमच्या विरोध असलेल्या अपराधांचे लेखपत्र मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्यान पुसून काढले म्हणटा मात्र न्ही ते आपला कुर्सार ताणे खिळायले. मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो संबंध आमी केल्ल्या वायटा मुखांतर मोडता. जेदुआ देवाचो खरेपणी मोग करूंक आनी पेलाचो खरेपणी मोग करूंक आमी सुकोवन पडटा. आमचो संबंध आमी मोडता. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू कुर्सार आपणाक भेटयता आमी मोडलेलो संबंध तो नव्यान जोडच्या खातीर. कुरीस आमी पळयत आसतना मोगाचो थंयसर आमकां दोन भाग दिसतात. एक उबो भाग आसा एक आडवो भाग आसा. त्या उब्या भागांत द वर्टिकल म्हणटा आमी तातूंत आमकां कळीत जाता म्हजो संबंध म्हज्या देवा थंय. आनी आडवो भाग आसा द हॉरिझॉन्टल त्या मुखांत म्हजो संबंध म्हज्या पेल्या थंय. म्हजो संबंध म्हज्या देवा थंय आनी म्हज्या पेल्या थंय मोडुल्ल्या वेळार जेजू आपणाकच त्या कुर्सार मोडटा. मोगाच्या भाव भयणीनो हांवें मोडलेलो संबंध नव्यान जोडच्या खातीर. कितें व्हरते भाग सोम्यान आमकां दिला. कितें व्हरते देणे सोम्यान दिला. आमी आमचो संबंध नव्यान जोडून त्या खऱ्या जिव्या संबंधान आमी आमची जिणी फुडें सरच्या खातीर. आनी पांचवे निमाणे सत आज सोम्या आमकां उगडापे करता त्या कुर्सातावन की ताच्या कुर्सा मुखांतर तो आमकां आमच्या कश्टाक एक नवो अर्थ दिता आनी नव्या जिविताची वाट तो आमकां दाखयता. कुरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत मोगाचेनो बोर्ता बरीं उतरां आमी वाचता 4थ्या वस्वरांत 8व्या वळींतावन. हर एक तरान आमी कश्टात तरी आमी कांगाल जायना. वाट कळनासतना अंतकारांत सांपडता तरी निराशेन बुडाना. आमी दगदनी भोगता तरी एकसुरे सांडून गेले तसले जावंक ना. जायते पावटी आमी धरणीक शेवटता तरी मरना. कितले वर्ती भरवशाची उतरां मोगाच्या भाव भयणीनो सांत पावलो आमकां सांगता. सोम्याच्या कुर्साचेर आमी नदर घालता आसतना मोगाच्या भावानो भयणीनो सोम्याच्या त्या कश्टाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमच्या कश्टाक एक नवो अर्थ मेळटा. एक ल्हानशे घडीत मोगाच्या भाव भयणीनो थोड्या वर्सां आदीं म्हाका अणभव जाल्लो एका धारवाडांत रती दिता आसतना थंयसर एका फिरगजीत सांजेच्या वेळार रती दिवन आसतना एका सिस्टरीन म्हाका सांगलें लक्ष आसलें आस्पत्रेंत एक कॅन्सर पिडे वरवीं कश्टोवचें तरणाटें चेडूं आसा 17 वर्सां प्रायताची 11 भुरगें आनी ताचे खातीर मागोवंक म्हाका सिस्टरीन विनंती केली. दुसऱ्या दिसा सकाळीं सुमार 10 वरांचेर हांव थंयसर त्या आस्पत्रेक गेलो ताका भेटोवंक ताचे खातीर मागोवंक म्हणून. सिस्टरीन म्हाका सांगिल्लें त्या भुरग्याचें नांव निर्मला म्हणून. तशें हांवें इसारन ताच्या त्या रुमाक गेल्ल्या वेळार निर्मला कटल्यार न्हिदोवन आसलें. पूण ताका पळयत आसतना म्हाका भोगूंक ना की ते कॅन्सर पिडेन आसा आनी थोडेच दीस ह्या संवसारांत ताका जिवंक आसात म्हणून. कित्याक ताच्या तोंडार एक विशेश संतोश म्हाका दिसलो. उल्हास ताच्या तोंडार आशिल्लो. तें पळोवन हांवें इसारलें निर्मला ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ಯಾ
ಏನು ವಿಶೇಷ ಮನುಸಾರ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂತೂ असा आहे किती विशेष ताका ते म्हणा लागले फाटल्या कुशीन आशिल्ल्या त्या वणदेचेर दिसताची गेली आनी थंयसर क्रुसिफिक्स आशिल्ली ताणें म्हाका दाखयली आनी म्हळें आल्ली नोडी फादर हांव फाटीं घेवन पळयतना ते क्रुसिफिक्स आसा हांवें ताका सांगलें क्रुसिफिक्स म्हाका थंयसर दिसता पूण हांवें तुका विचारलें तुज्या तोंडार कित्याक इतलो संतोश उल्हास हाका कारण कितें म्हूण विचारलें ताका ते म्हणा लागलें फादर कन्नडांत ते म्हणाले पळया थंयसर जेजू ताणें सोंसल्ले कश्ट ताच्या कश्टा मुखार म्हजे कश्ट कितें म्हजें कितेंच न्हय हांव त्या कुर्सायल्ल्या जेजूक पळोवन आसता आनी तो म्हजे कश्ट सोंसूंक म्हाका बोळ दिता एक अक्रिस्तांव चली मोगाचें बाप्तिस्म ताणें घेवंक ना पूण अक्रिस्तांव चली एका कुर्साचेर दिश्ट घालता सोम्याच्या कुर्सा पळोवन ताच्या त्या कश्टांक नवो अर्थ तें घेता ताची ती उतरां आयकून म्हज्या तोंडांत दुकां येवंक सुरू जाली कितलेशे फावटी हांवें सोम्याच्या कुर्साक पळयलां कितलेशे फावटी सोम्याच्या कुर्साक हांवें उमो दिला पूण त्या कुर्सांत हांव असली एक दैवीक सकत असं दैवीक कृपा कश्टा दुखांत पिडेशिरेंत अनवरांत सोमी फावो करता म्हळ्यार सत म्हाका उगडापे जावन येतलें त्या वेळार सोम्यान म्हाका कळीत केलें मोगाच्या भावनो भयणीनो सोम्याचो खुरीस ह्या खातीर आमकां जैताची वाट दाखयता सगळो संवसार एकच उतरान रचिल्ल्या देवाक एकच उतरान वो संवसाराक हर एक मनशाक सोडवून दिव्य आशिल्लें पूण मोगाच्या भावनो भयणीनो देवान विसली ती वाट कुर्साची वाट देवान विसली मनशाक सोडवून दिवच्याक वाट कश्टाची वाट कित्याक त्या वाटेंत आसा जैत त्या वाटेंत आसा सुटका आनी सोडवण आनी ह्या खातीर मोगाच्या भावनो भयणीनो हर एक पोटी कुर्साक आमी नमान करतना कुर्सा मुखार येतना ह्या कुर्साचो गुर्त आमी काडटना हे संगती आमच्या मनांत आमी दवरया त्या कुर्सा मुखांतर सोम्यान आमकां दिला खरी सुटका त्या कुर्सा मुखांतर आमकां ताणें फावो केला ताची खरी वळख त्या कुर्सा मुखांतर ताणें आमकां खरें बोक्साने जोडून दिला शर्ता विने ते बोक्साने त्या कुर्सा मुखांतर सोम्यान आमकां दिला आमचो मोडलेलो संबंद आमी नव्यान जोडच्या खातीर एक अवकाश त्या कुर्सा मुखांतर सोम्यान आमच्या हर एका कश्टा दुखांत पिडेशिरे अनवरांत एक नवो अर्थ एक नवें जिवीत सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 5व्या वस्वरांत 17 वळींत आमकां सांगता भोव अर्था भरीत उतर मोगाच्या भाव भयणीनो जो कोण क्रिस्तांत जियेता तो एक नवी रचना जावन आसा जो कोण क्रिस्तांत जियेता तो एक नवी रचना पोरणें तें गेलें आनी सगळें नवें जालां एक नवें जिवीत मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याच्या कुर्सा मुखांतर सोमी आमकां फावो करता आनी ह्या वरवीं आज त्या सोम्याच्या कुर्साक आमी मान करता आसतना आमकांच आमी सोम्याक नव्यान समर्पण दिवया त्या कुर्सा मुखांतर सोम्यान आमकां जोडून दिल्ली ती सुटका सोडवण आनी जिवीत आमच्या दिसपरत्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक सोम्याचो आधार आतां आमी मागया सोम्या जेजू तुज्या पवित्र कुर्सा मुखांतर तुवें आमकां सुटका दिलाय सोडवण दिलाय जैत दिलाय सोम्या जेजू तुज्या सोडवणेचो सुटकेचो तो फळ आमच्या दिसपरत्या जिवितांत आमी जोडूंक शेताव तुज्या कुर्साचेर आमी दिश्ट घालता आसतना सोम्या आमचे हर एक कश्ट आमच्या जिणेचे दूख आमची पिडा शिडा आमची अनवरां हर एक सोम्या त्या कुर्सा भेटोवन त्या कुर्सांतल्यान वाळची ती दैवीक सकत सोम्या आमी जोडच्याक तुजो आधार आमकां लाभय तुज्या कुर्सा मुळे आमी रावून सोम्या तुजो फाटलाव करूंक आमकां तूं शिकय खुर्सातय हांव पातयेणी दवरता पिडे शिडेन कश्टा दुखांत
हांव कुर्साक पोटलून धरता हांव कुर्साक पोटलून धरता